नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणय. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जावचे अभिरुची कार्यक्रमाक हांव सर्वांक स्वागत करता. आजी आमगे होट्टू आसाची पूनम पै कोचीकार. पूनम म्हाका तुमकां कार्यक्रमात स्वागत. नमस्कार. पूनम पै हांगेले किरू परिचय कोण दिवचेक हांव इश्ट पावता. पूनम पै कोचीकार हांगेले प्राथमिक शिक्षण लेडी हिल विक्टोरियस गर्ल्स ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ನು STM ಕಾಲೇಜ್ ತಕುನು BBM ಪದವಿ घेऊन सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग अँड मॅनेजमेंट कॉलेज तकून MBA इन मार्केटिंग शिक्षण पूर्ण केलेलं आसा. हांगेले अभिरुची अँकरिंग, गॉल्फ खेळचे, गार्डनिंग, चित्रकले, नृत्य आणि रंदप करचे. हांनी अँकरिंग हांगेले वृत्ती जावन घेतले आसा. येयाची पूनम पै कोचीकार हांगेले एक पयणा बगे आमी उलोवया. पूनम म्हाका तुमकां अँकरिंग इज माय पॅशन म्हूण तुमी सांगिल्लें आसा. हे एक उमेद केदां तकून सूर जालें? हांव लेडीन स्कुलान शिकिली. सो कॉन्वेंटान तूं शिकता म्हणटना पुराय जनाक ऑपॉर्च्युनिटीज दे सी टू इट तुका एक रिडींग स्कील तुगेली इम्प्रूव जावची तशी. सो तेन्ना कसो म्हणल्यार पुराय जाणां चान्स मेळटा. अँड तांगेले स्कुलान तूं खंयचे एन्युअल प्रोग्राम आसा पुरो, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन आसा पुरो, एक खंयचीच एक अशी एक फेस्ट म्हूण करता आशिल्ली. सो तातूंत तूं आमकां चान्स मेळटा आशिल्लें. सो आय टू ऑलवेज टेक पार्ट. म्हाका तेका भारी खूश एक स्टेजार वचून एक त्या पोडियमा येद्रार राबून उलोवचें म्हणल्यार आय वॉज लायक व्हेरी कॉन्फिडंट. तशीच कॉलेजा येताना SDM तूं SDM इज नोन फॉर फेस्ट. मस्त फेस्ट जाता आशिल्लें. विंगड कॉलेज आसाचे चेडूं येवन फेस्ट करचे, मार्केटिंग फेस्ट, HR फेस्ट, फिनान्सा फेस्ट आनी परत एज वेल कल्चरल प्रोग्राम्स मस्त करता आशिल्लींची. सो थंय म्हाका मस्त चान्स मेळ्ळा. हांव मस्त प्रोग्राम्साक अँकरींग केलेलो आसा. एक प्रोग्रामाक उडगास आसा तो तेन्ना RJ जावं राकेश शेट्टी सर म्हणून आनी सुचेत कुमार सर म्हणून तांणी म्हाका एक कन्नडा स्क्रिप्ट दिलेलें. इट वॉज अबावट इंडिया म्हळ्यार वेरियस स्टेट्साचे वयरी आमी कल्चरल प्रोग्राम दिलेले. सो तांतूं म्हाका ऑलमोस्ट एक 6 पेजसाचे कन्नडा स्क्रिप्ट दिलेले. सो आय टूक इट एज अ चॅलेंज. म्हळ्यार कन्नडान व्हेरी हेवी वर्ड्सान अँकरींग करचें इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज आय स्टडीड इन एन इंग्लीश मिडियम स्कूल. सो आय टूक इट एज अ चॅलेंज आनी आय एक्सेल्ड इट. सो तें एक म्हगेलें एक प्लस पॉयंट म्हण लेखता हांव. मागीर हांव MBA तुवें तशीची फेस्ट आनी पुराय हें केलेलें. मागीर चेडूं जाता वाडीक जाता चेडूं जाल्यार बर्थडेज. सो ते विंगड चेडूं इनवायट करचे, तांगे लोटू त्या चेडूवाक गेम्स कंडक्ट करचे, ऑर्गनायज करचे म्हण म्हाका भारी आशिल्लें. सो आय थॉट ओके आय कॅन डू दॅट म्हूण सांगून आनी अर्थान एक वर्स फुडें म्हगेल्या बाबनाल 40th बर्थडेक हांवची आय टूक इट एज एन चॅलेंज. पळया कोरया एक सरप्रायज बर्थडे पार्टी तांगेल खातीर करच्या म्हूण सांगून अँड आय डीड इट. सो ही वॉज ऑल्सो व्हेरी सरप्रायज्ड दॅट आय हॅव डन सच अ ह्यूज इव्हेंट विदावट हीज नॉलेज म्हूण सांगून. सो ताका हांव लायकून अँकरींग केलें. तेन्ना म्हगेल्या फ्रेंड्सान म्हणलें म्हगेल चेडूं वाल्या बर्थडेजाक तूं येतवें कोर येतवें म्हूण. एज अ फ्रेंड अशीची वचून केलें. विंगड रिलेटिव्जांनी आपयलें केलें. सो दे वर लायक व्हेरी इम्प्रेस्ड. सो तेदन तांणी म्हणलें वाय डोंट यू स्टार्ट प्रोफेशनली म्हूण. सो तशी म्हाका एक पॅशन पळयात म्हगेलें ग्रो जातर आयलें म्हूण. आतां एक अँकर जावचें कसलें एक शिबीर म्हूण वचपाक एक खंयचे एक क्लास कोर्स तशें कसलें आसा की? मोस्ट ऑफ दोज आर इंट्रेस्टेड इन अँकरींग आनी आय थिंक दे टेक अप मास कम्युनिकेशन एज ऑफ माय नॉलेज. मागीर ऑनलायन कोर्सीस मस्त आसा. तुगेले ॲप्स आनी पुरो आसा. तो युडेमी ॲप म्हूण आसा, हांव तें फॉलो करता. तांतूं कशें म्हळ्यार तुका तुगेले अँकरिंगा बगेन तूं विंगड हाका इव्हेंटाक कशी तूं अँकरींग कोर येता म्हूण कोर्सीस आसा. ताजेर विडियोजय आसा. सो तूं आतां एक ड्रेस कशी करका, एक तूं खंयची इव्हेंटाक कशी उलोवका, तुगेले मायक 45 डिग्रीजार धरका, मायक धरतना बोट कशी धरका, तशीच तूं क्रावडाक कशी एंगेज करका म्हणून ते कोर्सीस आसता. सो तशी ते कोर्सीस कोणी कोर येता. ऑल्सो इफ यू आर अ गुड ओरेटर आय थिंक एनीबडी कॅन बी एन MC.
वय म्हळ्यार एक एक समारंभाक एक एक नमुन्याचे एक MC असं म्हणून वय 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 तुम्ही खंयचे इव्हेंट्स आसतली अँकरिंग हांव नॉर्मली चेडवाल बर्थडेज आतां 5th बर्थडे न्ही करताची 5th फर्स्ट बर्थडे मागीर म्हगेली चेडवाल 10th बर्थडे हांव केला मागीर हांव सांगलें मेल बामणाल 40th केलें मागीर हांव एक श्रीमंतन केलां श्रीमंतनाक एक परफॉर्मन्स दिलेलो आसा म्हळ्यार अँकरींग कोन्न डान्स केलेलो आसा मागीर तुगेले आतां वार्डिके सिजनान तूं पुरायजान आतां हळदी मेहंदी तशी फूल मुद्दे तर संगीत तें करताच आनीक आतां नवी कसली शैली स्टार्ट जाला म्हळ्यार मायलस्टोन बर्थडेज करताच सो 70th बर्थडे म्हणलें 75th बर्थडे म्हणलें सो ताका पुरा केला आनी मागीर तुगेले असले ऑफिशियल इव्हेंट्सांनी पुरो आसता आतां रोटरी क्लब्सान तूं तुगेले टॅलंट्स नायट आसो अशी एक खंयचे एक प्रोग्राम आसा सो ताका एक केलेलो आसा एक अँकरर म्हळ्यार भाश वस्तू मुख्य ते कशी यूज करताची एक ताजे वयर पांडित्य आसता भाशेक तुम्ही खंयचे भाशेर अँकरिंग करतात आमचे गेले कन्नड हिंदी अँड इंग्लीश आमी 4 लँग्वेजासान तूं मस्त फ्लुएंट आसा सो आय कॅन कॉन्फिडेंटली टेक एनी इव्हेंट आनी कसं म्हळ्यार आमी घरा उलोवचे आमचे गेले तशी सगळे उलोवचे आमचे गेले मस्त फरक आसता इवन आतां कन्नड आसो तूं कशें म्हळ्यार आतां घरा तूं अशी उलयतना यू कॅज्युअली टॉक बट ते सगळेंत उलयतना यू नीड टू फ्रेम इट इन अ प्रॉपर वे तूं रिस्पेक्ट दिवन उलोवपाक जाता आनी उलयतना कशें म्हळ्यार कोणाके बेजार जायना तशी आमी उलोवपाक जाता एंड ते इव्हेंट एक चंद्यार जावची तशी पळय आमी ते एक स्क्रिप्ट म्हणून फर्स्ट प्रिपेर करपाक जाता सो ते करतना देर इज लॉट्स ऑफ डिफरन्स म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें म्हणके घरा उलोवच्यान तूं आनी ते सगळेंत उलयना मस्त फरक आसा म्हळ्यार स्क्रिप्ट न्ही तयार करता म्हणल्यार तशी एक अँकरिंग ते स्क्रिप्ट तयार करचेका पुरा कितले फुडेंचे तुमी रेडी जावन आसता एक इव्हेंट म्हाका एक 7 दिसा टायप पुणे जावका इट डिपेंड्स स्क्रिप्ट कशी डिपेंड जाता म्हळ्यार एक क्लायंटाल्या रिक्वायरमेंटा वयर डिपेंड जाता आतां बर्थडेज जाल्यार इट इज व्हेरी इजी टू कंडक्ट अ बर्थडे पार्टी मेनली बिकॉज द क्रावड इज किड्स सो किड्साक कशी एंगेज कोरता वेन इट कम्स टू बिगर इव्हेंट एंड एल्डरली क्रावड ताका एक तूं ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपेर करपाक जाता आतां फॉर एग्जांपल रिंग सेरेमनी म्हूण दवरताची हाजे एंगेजमेंट जाता रिंग एक्सचेंज म्हूण आसता सो ताका जावंक आशिल्ली स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल चेलेले चल्लेले नांवां तांगेले फॅमिली बगे इंट्रोड्यूस करचे फॅमिली मेंबर्सांक म्हळ्यार आतां 2 तरेचे नवी जन आसताची सो तांकां गुर्तू कोन्न दिवचें तशीची तुगेले आतां एक गेट टुगेदरान तूं तांतू एक पळय ताका एक विंगडच एक स्क्रिप्ट रेडी करता वेरएज तुगेले हळदीक तूं फुली तूं हळदी रिलेटेडच तूं हें करता गंमत कशी करचें म्हूण सांगून संगीताक म्हळ्यार इट्स फूल ऑफ डान्स एंड म्युजीक सो मस्त काम म्हूण आसना बट यू हॅव टू प्रिपेर आतां तूं सांगता न्हय एकली कोणकी परफॉर्म करता म्हूण सो तूं डायरेक्टली नांव काण सांगू जायना सो यू नीड टू रायट अ फ्यू लायन्स अबाउट वॉट शी इज परफॉर्मिंग एक कसं पद ती परफॉर्म करता आसा म्हूण सो बेस्ड ऑन दॅट आमी स्क्रिप्ट प्रिपेर करचें म्हणजे क्रिएटिविटी आसता यू हॅव टू बी व्हेरी क्रिएटीव म्हळ्यार तूं आतां एनावन्स करतना जन म्हळ्यार तांतांनी उलोवन घेताची आनी कशें म्हळ्यार हाफ ऑफ द टायम देल बी ऑन देयर फोन्स नॉट टू ऑफेंड एनीबडी बट पुराय जनाकी बोर जावचें नजना सो तूं ते एक एनावन्स करतना पुराय जनाल दोळ एक स्टेजार वचका हो आतां नेक्स्ट कसं की जाता आसा म्हण सो तशी ते क्रिएटीव एक स्क्रिप्ट तयार करपाक जाता तुमगेले एक वृत्तीन तूं कसं तुमकां मस्त कष्ट म्हूण म्हळ्यार दिसचे कसं अंश आस की कष्ट म्हणून सांगना हांव चॅलेंजींग म्हणून सांगितलं सो आय नो दिस इज फेस्ड बाय ईच अँड एवरी अदर MC मेन एक चॅलेंज कसं म्हळ्यार क्रावडाक एंगेज करचें आतां आमी कसले एक एक्टिविटी आमी करता आसाची एक गेम आमी कंडक्ट करतना कोणेय येता येनाचे आय एम शुअर एवरीबडी हॅज एक्सपिरियन्स दीस सो ते जनाक पळय ते गेमांत इनवॉल्व करचें तें एक व्हड चॅलेंजींग टास्क दोनीच कसं म्हळ्यार ऑन स्पॉट इम्प्रोवायजेशन मस्त वेळ कसं जाता आमी रेडी कोन्न वताची थंय वतना विंगडाची जावचें सो वॉट हाव मच एवर यू डू प्लॅनिंग तूं ते रेडी कोन्न गेल्यार ते एक सडन म्हणटना ओके ते एक वरेत वतल्यान ड्रेस चेंज कोन्न येतना वेळ जाल्ला सो तूं कसं करचें यू हॅव टू बी इनोवेटीव म्हळ्यार थंय तूं एक रप्पा एक स्पॉट गेम करची
एके तूं एक कसन एक चेडवा नोट एक ॲक्टिव्हिटी करची की म्हळ्यार क्रावडाक एंगेज आतां कोणी एक क्रावडा तुका आनी कोणें पद म्हणटाव्या म्हूण सांगून सो तशी तूं एंगेज करची पडटा इम्प्रोवायजेशन लास्ट मिनीट इम्प्रोवायजेशन नॉट ओन्ली दॅट आतां बॅक स्टेजाचेर मस्त सकड आसता फॉर एग्जाम्पल तूं अरेंजर्सांक आतां केक कटींग आसता टेबल रेडी कर म्हण तांणी ते एक एक वेळार विसरताच दवरूंक एक तुका जावं कशी पद आसना सो तुगेले फोनार पळय रेडी तूं पद सेव कोन्न दवरचें सो दीस इज ऑल आय हॅव फेस्ड टील नाव तशें म्हणजे ऑन स्पॉट कितले प्रिपेर केल्यार हय तशें आतां आमी हांगा शिकून वताचे बट ते एग्जामांत आमगेलो आन्सर विंगडात म्हणटा तशें एक अँकर जावंक जाल्यार आतां बिगिनर्सांक कसो पळय एक स्किल्स मुख्य म्हूण सांगूं जाता यू हॅव टू बी अ गूड ओरेटर सो तुका स्पिकींग स्किल्स तुगेले अँड प्रेझेंटर सो अँकर्स ब्रेन इज लायक it has to be organized as well as an entertainer. So if you are ready with such and such to list and prepare केल्यार so you are like organized आतां केक कटिंगाक तुका कसो रेडी करता ताजे पयशे फूड कसो रेडी करता सो दॅट इज हाव यू आर ऑर्गनायज्ड सेम वे एंटरटेनमेंट म्हळ्यार आतां तूं खाली उलयल्यार कोणें एंगेज जायनाची तूं एक दोन मध्ये जोक्स क्रॅक करचे रिडल्स निंबूचे टंग ट्विस्टर्स सो टंग ट्विस्टर्सान कसो म्हळ्यार दे स्टार्ट गेटींग इन टू द गेम सो तसो परत तूं एक स्किल्स आसूं म्हण म्हणचें सो मेनली एक यू हॅव टू बी अ गूड ओरेटर तुका कम्युनिकेट करच्याक पळय ते एक कोणें एक गेमा येनातील मनशाक कशी तूं गेमा हाडता सो दॅट वन अँड नेक्स्ट इज यू हॅव टू बी गूड एंटरटेनर तुम्ही मस्त पुरा चित्रकलेने करताचे मस्त प्रकाराचे हाजे ಬಗ್ಗೆ कसं सांगू जाता हांव फूड दकोन सानस दकोनूच हांव ड्रॉइंग आनी करता आशिल्ली नॉट वेरी मच फोकस्ड इन ड्रॉइंग म्हूण सांगीत तेदा ना मागीर कॉलेजान येतना आनी टायमपासाक अशीची स्केचीस आनी करचे स्टार्ट केलेले सो आय वॉज व्हेरी म्हणटा रॉ म्हणटा पळय तशी देन करतरी आय स्टार्टेड टू इम्प्रूव माय सेल्फ म्हळ्यार हांव खंयची क्लासांनी वच्चें न्ही ऑन माय ओन पिक्चर पळोवन करचें आनी पुडी कशी म्हळ्यार आतां चेडूं म्हणके गुगलार घाल्यार येता तशी नाशिल्लें सो खंयची एक टिंकल बूक आसा पुरो खंयची एक मॅगझीन आसा पुरो सो आतां न्यूज पेपरांत येयला सो त्या पुरो पळोवन तें करचें आशिल्लें मागीर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम म्हगेलें चेडूं जातना म्हाका मदें फ्री टायम आशिल्लें सो तेदन स्टार्ट केलें हांव स्केचींग करूंक आनी आतां कोविडा वेळार तो भरपूर टायम आशिल्लें सो आय स्टार्टेड डुईंग कॅरिकेचर्स मागीर हांव मस्त विंगड फॉर्म ऑफ आर्ट केला स्केचिंगान तुजी चारकोल केला मागीर पिचवाय आर्ट केला ते एक प्लेटार करताची हांव प्लेटार केल्लें मागीर तुगेलें वर्ली आर्ट शिकलें हांव इट्स व्हेरी इजी म्हळ्यार तुका एक थेरप्युटीक म्हूण सांगीत अँड मागीर तुगेलें एम्ब्रॉयडरी स्टिचींग तुगेलें फ्रेम्स मेळटा आशिल्ले सो तातूंत ते एक पिक्चर आसता सो ताका रिलेटेड थ्रेड्सान शिवोवचें तें अँड तसं मस्त सकड हांव केलां ॲक्रिलीक पळय कॅनवसार आनी करचें तें पुराय केलां काही वचून शिकील की क्लास आतां कॅरिकेचर जाल्यार हांव म्हगेलींतल्यानच पळोवन हांव केलेलें कॅरिकेचर इज तूं एक खंयच्या एक फिगराक एक कॉमीक इमेज दिवचें सो आतां हांव असल मस्त सकड केलां मार्वेलाचे कॅरेक्टर्स मागीर तुगेलें आयन्स्टायन मिस्टर बीन सो कॅरिकेचर म्हळ्यार तूं काय ना तूं तें करतना त्या मनशाला एक तूं पळयता लायक फनी कॅरेक्टरशे दिसूंक ड्रॉ करतना आतां मिस्टर बीन जाल्यार ताका व्हड बोय आसा सो ते म्हळ्यार ते हायलायट करून करचें तशीच आयन्स्टायन म्हणटा ताका एक गुंगरालो केस आसा मिशे व्हड आसा सो तशी केलां मागीर आतां हांव कसो केलें म्हळ्यार आतां म्हाका ते अपास इम्प्रूव करता म्हूण सांगून हांव आतां अपास क्लासीस जॉयन जाल्यात तुम्ही एक आर्टिस्ट जावन तुमकां आर्ट म्हळ्यार कसं फॉर मी इट इज लायक मी टायम एक सेल्फ लव म्हणटा पळय म्हगेले खातीरच हांव कसो की एक करता म्हणून आनी आर्टान कशें म्हळ्यार तूं कसलें केल्यार तूं एक सेल्फ एप्रिसिएशन कोण घेता हांव इतलें केलें हांव एक इतलें अचिवमेंट केलें म्हूण सांगून सो फॉर मी इट इज लायक थेरप्युटीक म्हळ्यार यू वील बी लायक व्हेरी काम आनी तुका कसो करूं जाता
कष्ट जायना तिले तू कशी सुलभेर कोर येता म्हण पळय. सो यू गेट दॅट थॉट्स. सो तू चंद कोरन तू वेच केल्यार तुका भारी एक खुशी आय हॅव डन दिस. म्हणा आम्ही केलेलं आम्ही हां वय तुका कोणें भायरच्यान एप्रिसिएशन दिवका म्हणना यू सेल्फ यू कॅन एप्रिशिएट युअर आर्ट तशी. तशीच ही तुमगेल अनेक अभिरुची गोल्फ खेळ वय हे मस्त रेर हांव पळयलें. गोल्फ खेळटाची बास्केटबॉल थ्रो बॉल पुराय आयकून आसाची. अशी गोल्फ केदान तकून सूर केली. I was always a sports person. हांव स्कुलान आसतना I was a volleyball player. I was a smasher. So मागीर बास्केटबॉल ट्राय केला बट I stuck to वॉलीबॉलाची. मागीर मेगेल बामण गोल्फ खेळटाची अँड फॉर सम टायम दे स्टॉप्ड इट. सो मागीर ते किट्ट केन्ना कितें आसता आशिल्लें हांव तें कसं लायक आसा म्हण निमताना पळया म्हण तशें दिसताली. मागीर मेगेल पुताक घालका म्हण सांगून जोर मन आशिल्लें. सो ह्या पयरी मार्चान तूं पिनिकुला गोल्फ क्लबाच्यानी तांणी एक परफेक्ट पास तूं एक 2 माराचें एक कोचिंग दवरलें. सो आय थॉट आय कॅन सेंड माय सन म्हण सांगून. देन ही इज जस्ट ही टर्न 11. सो तो मस्त सांज जाता. सो आय थिंक पेरंट कोणें आसल्यार लायक म्हणून ते कोचान सांगलें. सो हांव लेकलें ओके कशी म्हाका सोडूं वचा. सो वाय नॉट आय ट्राय दॅट स्पोर्ट म्हण सांगून. देन आय वेंट दॅट आय लायक्ड इट मोर. सो आनी म्हाका कशें म्हळ्यार आय गॉट टू नो दॅट मस्त बायल मनश खेळटल नाची. आय थिंक इन मँगलोर रिजन व्हेरी फ्यू लेडी गोल्फर्स आर देर हू आर प्लेइंग द स्पोर्ट तशी. तशीच ही गार्डनिंग ಬಗ್ಗೆ मस्त माहिती आसा तुमगेले. ಸ್ವಲ್ಪ कसं सांगू जातवे ताजे बद्दल. श्योर. म्हाका गार्डनिंगाचे पिशे सान दक्कून आसा. इता म्हळ्यार आमी रजेरी आमगेले मम्मा ते वता तशी. सो मम्माल घर कशें म्हळ्यार सुತ್ತमुत्त मस्त गद्द आसता आशिल्लें. सो तीं मस्त वेरायटीचे फ्रुट्स फ्लावर्स पुरा क्रोटन ते पुरा वयले. सो तीं म्हणशाली यो वच्चा पळया म्हण सांगून. सो तिगेल म्हाका शीची वच्चो न्हू. सो कसं नमना झाड कसं नमनाचे फ्रुटाचे कशी आसता आनी म्हण पुरा पळोवन म्हाका ते इंट्रस्ट स्टार्ट जालता तो. तशीच ही म्हगे ल्हान की गार्डनिंगाचे ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट आसा. सो मागीर ल्हान खंयचे एक आतां फॉर एग्जाम्पल फ्रूट आतां जांबूळ खाल्या ते वेस्ट करनाका उडोनाका एक ओन पळगो कसो जाता म्हण सांगून. सो ते झाड जावन आतां कितली म्हगेल घर कडेन म्हाका अन्नानाचे पळय सीड दक्कून प्लांट केल्ले झाड आसा. मस्त हाणें दिल्लें आसा. सो हांव वाडीक जावन मेल बामणात येतना आमगे ते हॉट गार्डन आसा. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी ते पळोवन. बट देर वेर नो प्रॉपर कसले गार्डनाक रिक्वायर्ड प्लांट्स एक फ्रुट्साचे फ्रूट बेरींग खंयचे मस्त म्हण ना आशिल्लें येदी आशिल्लें. सो हांव हगूर स्टार्ट केलें तें करूंक. फ्रुट्स वेजिटेबल्स तो पुरो घालूं. बट इनिशियली आय फेल्ड. मस्त घाललें एक कडेन ताका माते अंश की एक उद्दापा नाशिल्ली की ताका सनलायट चड जावन आसता आशिल्ली की. सो ते एक आमोसे हांव एक 2 निग्लेट कोर नाशाके पुरो. सो ते मोरून गेले. सो कितले ट्राय केल्यार जायनाशिल्लें. देन आय रिसर्च अबावट इट. म्हळ्यार कशी करता एक केअर कशी घेवका आमी चड कशी होड करता पळय तशीची त्या झाडाक पळय छंद कोण पळोवन ताका तेन्नाची ताका जावक आशिल्ले न्युट्रियंट्स ते पुरा ताका दिल्यार ते आमकां लायक फ्रूट आमकां दिता म्हण सांग. सो हांव मस्त नमन्याचे एक्झॉटीक फ्रुट्स आतां रांबुटान मँगोस्टीन तशीच काजू हाणून वयले ह्या बर काजू जाला म्हाका. अँड मागीर तुगेले स्पायसीसाचे मस्त घाला हांवें. तुगेले सिनमन आसा ऑल स्पायसीस मागीर जायफळ तशीच फ्रुट्सान तूं सांगलें नमुनवार आसा. जांबाचीची मस्त वेरायटी आसा म्हगे लागीं. जांबळाचे जंबो सायज सान सायज पॅशन फ्रूट अवकाडो पळय आमगे ते हाडलेले ते सीड तेंच दवरून झाड कोन्न आतां 3 होड ऑलमोस्ट एक रुकले तितले जाला. भिरिंडी आसा. मागीर सीताफळ रामफळ मागीर डॉर्फ वेरायटीचे मँगोचे मस्त सकड तांतू वईल आसा. सो आतां सुತ್ತमुत्त भर फ्रुट्साचे झाड वयला. सो म्हगेलें इंटेंशन कसो आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका मेळका खावच्याका. सो वॉट आय एम प्लांटींग म्हाका मेळ्ळो ताजे फ्रुटा. नाव एटलिस्ट म्हगेले चेडवांक सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन तांकां मेळ्ळो म्हण सांगून हांव प्लांटींग स्टार्ट केलेलें. तशें तुमगेल कोणें इन्स्पिरेशन ना रोल मॉडल कोणें आसाच की तुमकां? लायक आय सेड गार्डनिंग रिलेटेडाक म्हगेल मम्मा. सो आनी म्हगेल आन म्हूण येता एज वेल एज म्हगेल अम्माय बिकॉज
तांणी म्हाका ते एक नॉलेज दिलें निमित्त आय एम एबल टू डू प्लांटींग अँड नर्चरींग ऑफ माय गार्डन. तशीच हाका आर्टाक जाल्यार हांव कोणाले विंगड पळयत आशिल्ली, सो तेन्ना म्हाका दिसताशिल्लें वाय आय कॅनॉट डू. सो मायट बी म्हगेले क्लासमेट्स अँड म्हगेले चेडवान म्हगेले स्केचिंग पळोवन तीन स्टार्ट केलें करूंक म्हगेले दुवेन. So at the age of 5, she started, simply doing So then I thought, okay, I am getting more inspired by my daughter's drawings, so I can do that. म्हणून सांगून तशीची स्पोर्ट्साक जाल्यार हांव म्हणत आतां हांव गॉल्फ घेतलें जाल्यार म्हगेले बामण म्हाका एक रोल मॉडल. सो आय थॉट ओके इट्स अ डिफरंट स्पोर्ट. They have tried it, why not? म्हळ्यार तांणी म्हाका सांगलें यू कॅन डू इट, एनीबडी कॅन लर्न एनी स्पोर्ट. And golf कशी म्हणल्यार it is a competitive sport. You are competing with yourself. Though you are in a team, you are playing for the team, but you are playing for yourself. थंय कशें म्हणल्यार तूं तुगेलेची स्कोर्स इम्प्रूव करचे, तुगेले टिमाचे स्कोर्स इम्प्रूव करचे न्ही. सो आय थॉट ओके दॅट कॅन बी डन, म्हळ्यार मेजान जाता म्हूण सांगून. सो तशें म्हगेले बामण म्हाका गॉल्फाक म्हाका इन्स्पिरेशन. तशीच वीक्षकांक संदेश सांगू इश्ट पावताच की. होय, म्हगेलो संदेश कसो म्हणल्यार आमी पुराजनांतू एक टॅलंट आसता, खंयचीय आसता, एक कुकींग रिलेटेड असो, आर्ट असो, पद म्हणचे असो. सो आमी ते केन्ना की आमी ते आसल्यार आमी ते इम्प्रूव करता, ते डेवलप करता. एदे गोत असो म्हूण आमी ते सोडल्यार आमी मागीर तांतू ट्राय करूं वचनाची. सो तांतूय तशीचे आतां गोत आशिल्लांतूच आमी आमी ट्राय करता वचका. आतां कुकींग म्हणटाना आमचे गेल रांदप सोण विंगडे आमी ट्राय करता. सो तूं ट्राय केल्यार मात्र तुका कळटा तुगेल्यान तूं त्या कसं म्हणचे ते एक आस की ना म्हूण सांगून. तशीच आनीक म्हगेले कसो एक इम्पॉर्टंट मेसेज म्हणल्यार बी इट फॉर किड्स ऑर एल्डरली पर्सन कोणाकय जाल्यार आमगेले लायफान तूं आमकां एक एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, एक फॉर्म ऑफ म्युजीक आनी एक फॉर्म ऑफ स्पोर्ट आमकां गोत आसूंक. सो दीज 3 things it keeps you occupied, not only when you are young as well as when you grow old. तूं मस्त सकड तूं अचीव करूं जाता. सो आय वूड लायक टू से दॅट पुराजन खंयची एक तुमगेल टॅलंट आसल्यार इम्प्रूव कराची. एवरीबडी हॅज अ टॅलंट, बी इट स्मॉल, you can have that in you so that you can achieve much more. सो आनी हांव पुराजनाक एक थँक्स म्हूण दिसता म्हाका. कसो म्हणल्यार कोण पुरा हांव इतलें पुरो करतना म्हगेलो ओटो आशिल्लींची म्हगेले पेरंट्स, म्हगेले सिबलिंग्स, म्हगेले इन लॉज, तशीच म्हगेले गुरू, म्हगेले टिचर्स आनी ओवरऑल म्हगेले चेडूं. सो तांकां पुराजनाक एक थँक्स म्हूण दिसता म्हाका फॉर बीइंग अ ग्रेट सपोर्ट टू मी. लायक संदेश दिला तुम्ही. थँक्यू. तशीच हे आमगेल कार्यक्रमाक येवन तुमगेल अभिरुची कसन आसता तुम्ही शेअर करूंक घेतली म्हाका मस्त खुशी जाला. हे कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद. धन्यवाद.